दृष्टीक इतलो तेप कसलेंच टेंडर काडिनासतना सरकारान बीच क्लिनिंगाचें काम दिलां। बीच क्लिनिंगाक आज 1 ऑक्टोबराक टेंडर काडटा म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगलां। दृष्टी लायफ सेव्हिंग एजन्सीक कसलेंच टेंडर काडिनासतना बीच क्लिनिंगाचो कॉन्ट्राक्ट दिला म्हूण प्रकरण हायकोर्टांत पावलें। सोमारा केस आयली। 2016 डिसेंबरा सावन दृष्टी बीच क्लिनिंग करता। कसलेच टेंडर काडिनासतना गोंय सरकारान दृष्टी लायफ सेव्हिंग एजन्सीक बीच क्लिनिंगाचो कॉन्ट्राक्ट दिला म्हूण जोकी सिकेर म्हूण एकलो एक्टिव्हिस्ट हायकोर्टात गेला। 17 डिसेंबर 2016 दृष्टीक हे काम दिल्ले। ते उपरांत कसलेच टेंडर काडिनासतना सरकार सरळ तांकांच कॉन्ट्राक्ट दित आसा। दृष्टीक खंय पयलीं 161 दिसांचो 2,62 लाखांचो कॉन्ट्राक्ट दिल्लो, उपरांत कॉन्ट्राक्ट रिन्यू करीत रावले। केस सोमारा कोर्टात आयली। आज 1 ऑक्टोबराक टेंडर काडटा म्हूण सरकारान सांगला। सरकाराचे म्हणणे मानून घेवन हायकोर्टान केस 10 ऑक्टोबराक दवरल्या। ते दिसा सरकाराक टेंडराचो स्टेटस रिपोर्ट दिवचो पडटलो। आदलो टुरिझम मंत्री परुळेकाराच्या तेंपार उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत 2 एजन्सीक 5 वर्सांक 15 कोटींचो कॉन्ट्राक्ट दिवन वडयल्लो। ताचेर बोवाळ जाले उपरांत प्रकरण दृष्टी कडेन पाविल्ले। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। कमर्शियल टॅक्सीक स्पीड गव्हर्नर सक्ती ना म्हणून सांगिल्ले आसतना आरटीओ स्पीड गव्हर्नर ना जाल्यार गाडी पासिंग करिना। फोंडेचे टॅक्सीकार चाळवल्यात। सुदीन ढवळीकारय सांगता स्पीड गव्हर्नर बसोवंकूच जाय। हें कशें जावंक शकता काय म्हूण टॅक्सीवाल्यांचो प्रस्न। फोंडेच्या टॅक्सीवाल्यांनी 10 तारखेर गोंयभर टॅक्सी बंदाची तयारी केल्या। आता कितें जालो प्रॉब्लेम की आमचे टॅक्सीज आहा सगळ्यांच्यो, ते टॅक्सीक इयरली पासिंग आसता, फिटनेस सर्टिफिकेट घेवपाचें आसता दर वर्सा पासिंग करून। आतां आरटीओ इन्स्पेक्टर गेलो जाल्यार आमकां म्हणटा कितें, तुमी स्पीड गव्हर्नर बसून हाडना जाल्यार तुमची गाडी आमी पळयना म्हणून। आतां ऑलरेडी जर कायदो गव्हर्मेंटान सेंट्रल गव्हर्मेंटान कायदो काडलो स्पीड गव्हर्नर बसोवपाक गरज ना म्हणली जाल्यार आमी तो बसप कितें असो प्रश्न निर्माण जाता। आज आमी परत सुदीन ढवळेकारा कडेन गेले बांदिवड्या मेळोवपा खातीर आनी ताका सांगलें की आजुनूय आमकां ट्रान्सपोर्ट आमचे डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टचे इन्स्पेक्टर्स आसात ते आमकां सक्ती करतात, गव्हर्नमेंट बसपाक लायतात आनीक आमकां फिटनेस दिना म्हणून। त्या शिवाय तर तो म्हणपा लागलो कायदो म्हणपा लागलो कोर्टाचो आसा तुमकां बसयचोच पडटलो म्हणपा लागलो। डायरेक्टराक म्हणपा लागलो तेणी 10,000 रुपया पेनल्टी घातलेली आहा आनी ते तुमकां हें ना म्हणपा लागलो, चुकना म्हणपा लागलो, तो बसयचोच पडटलो म्हणपा लागलो। तर आतां प्रश्न निर्माण जाता कितें, डायरेक्ट सेंट्रल मिनिस्टरीन जर सांगला अनावन्स केला की आमकां तो तितूंतल्यान वगळलेले आसा कमर्शियल टॅक्सी ज्यो आसा, जितके टॅक्सी आमच्या भारतांत चलतात खंयचेच टॅक्सी स्पीड गव्हर्नर बसोवपाची सक्ती ना, बसप ना म्हणून सांगलें जाल्यार आमी तो 2 दिसां खातीर किंवा काही दिसां खातीर आमी कित्याक बसप। जो सर्क्युलर जो आसा न्ही तो आमचो सेंट्रल मिनिस्ट्रीन तांकां डायरेक्ट ताबडतोब सांगूंक जाय डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक की आमकां तेतूंतल्यान तुमी रिलॅक्सेशन दिया, आमकां तो बसोवपाची सक्ती करनाकात आनी तुमी आमकां फिटनेस दिवन ते आमगेली गाडी ज्यो पासिंग ज्यो पेंडींग आहा सगळ्यो गोंयभर त्यो गाडयो सगळ्यो पासिंग करून आमकां तेंच्यांनी फिटनेस दिवचें आनी त्यो गाडयो आमच्यो रस्त्यार हाडपाक चलोवपाक धंदे वेव्हार करपाक तेणी आमकां दिवचें। स्पीड गव्हर्नराचे सक्तीन खंय सगळ्यो गाडयो आडकल्यात। पासिंग जाल्या शिवाय गाडी रस्त्यार हाडूंक मेळना। टॅक्सीवाल्यांची 10 तारखेर गोंयभर टॅक्सी बंदाची शिटकावणी। सध्या भाडी मारना कित्याक तेंची पासिंग जाल्लें ना, पासिंग ना गाडी रस्त्यार हाडूंक शकना। थोडे कंपनीक चलता आमच्यो गाडयो, ते बेकार आसा जाल्यार आमी करपाचें कितें। आमी आतां असो विचार केला ऑल गोवा इंडिपेंडंटली आमचो ऑल गोवा 10 तारखेर बंद आसतलो। हे हांव फोंडा तालुका संघटने मार्फत हांव सांगता। सगळे आमची युनिटी स्ट्रॉंग आसा सारकी कळ्ळें। आमचो एक सद्या एक दीस आसतलो नाल्यार कंटिन्यू म्हणजे इंडिपेंडंटली म्हणजे 10 तारीख सद्या आसा ऑल गो कितें आमच्यो 20,000 टॅक्सी गोंयांत आसा, तितूंतल्यो 20तले 20 हे फावट आसतले की प्रत्येकाक प्रॉब्लेम जाल्लो आसा आनी गव्हर्मेंट कितें आसा एकदम डबल गेमी खेळटा। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक।